दुसऱ्यांक 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 वीक येस पडटा, आवाज वीक पडटा. हय, दुसऱ्यांक आशिर्वादीत करपाक सारकें कॉन्फिडन्सान जावं दी न्हू. आतां हांव पोत्तून हिचातां कित्याक कॉन्फिडन्स येवपा जाय म्हूण. आमगे आवाज वीक पडटा, बॅटरी केस सावंड डावन जाता ती. ओके, आनी चार्ज जावपा जाय. थँक्यू जिजस. सारकें न्हू. हां, कित्या आमकां आशिर्वादान बोरलें तोच क्वेश्चन. आनी कोडे एग्जाम ही री एग्जाम कितें म्हणटाय. यस, दुसऱ्याक आशिर्वादान भरपाक. ओके, आतां आमी कितें अणभवलां बापाचो, पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो मोग न्हू. थँक्यू जिजस. आतां रोमन्स 5:5 कितें सांगता चोया काडय. रोमन्स 5:5 आनी सवका तेजेर नियाळ करुया. हो बरवोसो आमकां फोटोयना. कित्याक आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उद्देशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. प्रेज द लॉर्ड. आपलो मोग ओतला. सारकें. आतां हो मोग ओतला जाल्यार कितें करपाक. दुसऱ्यां पासत आमी ओतोवपा. पूण क्वेश्चन येता, आतां हो ओतयल जाल्यार मुको रीत जावपा ना. आं, आनी वाडटा हें कितें करून तरी. संवसारां आमी सगळीं चोयताय. आं, मुको तो 10 रुपया जाल्यार हांव कोणाकूय दिल जाल्यार रीत जालें. प्रेज द लॉर्ड. मीत मेर नासलोलो मोग जितलो दुसऱ्या कडेन वाडटाय तितलो आनी एक पावटी मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सारकें. मीत मेर नासलोलो मोग. हां, तूं जितलोय दुसऱ्या कडेन दिता तितलोय आमकां पोत्तून मेळटा. पूण हो मोग, हांव एक क्वेश्चन कोत्ता, जायते पाटी म्हाका क्वेश्चन कोत्ता. ओके, हांव म्हणटा हो मोग जरी तर मेळटा जाल्यार हांव आजून कंज्यूस कितें आहा काय. तुमकां येता क्वेश्चन. हो मोग थँक्यू जिजस. हो मोग आमको आहा जाल्यार आमी आजून ते मोग दिवपाक कंज्यूस कित्याक काय. आतां थँक्यू जिजस. सगल्यांनी आमी हूंय ना हूंय चुकलें. सारकें. आतां आमी पयशां बाबतीन कंज्यूस आसताय आनी कसल्या बाबतीन कंज्यूस आसताय. पूण हो देवान मोग कितकून दिला. केस दिला तो पयशान दिला, फुकट दिला न्हू. थँक्यू जिजस. हो फुकट दिलो मोग आमी फुकट दिवपाक कितें जाता काय. हूंय चुकता. नियाळ करपाक गरज न्हू ही. आं, हूंय चुकता. कित्या लागोन दिवपा जायना तो. आं, कितें बोलतें तरी घेवन म्हाका दिसता कितें बोलतें तरी घेवन आहाय आमी.
मोग ओतला काळजान हुंया तो आनी आमगे काळजां कित आनी कित शिस्त काय. कोणाचो राग आहा काय, त्या रागान त्या मोगा ब्लॉक केला. तें ओ बोगसणें आहा तेणेय ब्लॉक केला. ते कुण्णाट काय आहा तेणेय ब्लॉक केला काय. हां, मुकोडे कोणे एक कार गेल्या चोवपा जायना. हें आहा काय, तो वयर चल्लोलो म्हाका चोवपा जायना. तेंय आहा काय. आमी नियाळ कोच पडना. हांव म्हाका क्वेश्चन कोताय, कित्या लागून जायना हो मुकोडे. आं, थँक्यू जीजस. सो आमकां ही कृपा तेणें दिल्या न्हू जेजून. पवित्र आत्मोय दिलो आहा. आं, दिसा दिसपोटी सोकाण फुडें आमगेलें मागणें कितें जावपा जाय. आतां तुमी कितकोन मागणी कर. आतां हांव तुमकां शिकोवचो दिता. आं, ओके. जण एकल्यान सांगचें म्हाका तुमी कितकोन मागणी कोताय सोकाण फुडें उठोन न्हू. ओके. ह्या मोगा उद्देशी, मोगा वरवीं हे मोग आमचे भितर आहा जाल्यार हें मागणें आमचें कितकोन जावपा जाय. थँक्यू जीजस. मागीर थँक्यू जीजस. जण एकल्यान सांगचें न्हू. येस. या मागीर फुडें आतां हो मोग मुको आहा न्हू. ओके. हो मोग वांटपा पासून कितको मागणी कोतो आमी. बाबा तूं मोग आनी हो तुजो मोग तुवें म्हाका दिला. तेच भाशेन आयच्या दिसाक हो मोग हांवें दुसऱ्यांक दिवपा म्हाका तुजी कृपा मेळ्ळ्या. ती कृपा घेवन म्हाका दुसऱ्यां सोडशी वोस दी. दुसऱ्या सोडशी दिव दिया हो मोग. अशें करून मागणी जावपाक जायना. थँक्यू जीजस. ना चिंतनाय म्हूण चिंतपा जाय न्हू. आतां देवाच्या उतरा प्रमाणे. ओके. कोण चिंतनाय म्हळ्यार आतां तें पोन्नें जालें न्हू. ओके. आतां आमकां देवाचें उतर मेळ्ळां. ओके. आमी तें आतां पाळपाची गरज न्हू. आमी आतां मुखावेल लेवलाचेर पावले. आजून आतां आमी तें उतराचें दूद पिवप म्हळ्यार तें आतां हाण आतां दुसरें आतां व्हडलें. ओके. आतां आमकां लिबर खावपाची संवय आमी करपा जायी. सारकें न्हू. थँक्यू जीजस. ओके. आमच्या काळजांनी मोग वतला तो दुसऱ्या सवय वतोवपा दिवपा. ओके. सो हें आमी करपा जाय दिसा दिसपोटे. करूं चुकताय पोत्तून कृपा घेया. पोत्तून ती जिव्या उदकाची जोर ते जोरीशी चोरशी पोत्तून या आनी तें परतून काम चालू करुया. कित्याक तेगेली दया आनी काकळूत दिसा दिसपोटे. दया आनी काकळूत बापाची दिसा दिसपोटे कितें वाडटा. नवी जाता न्हू. फ्रेश न्हू. हीज ग्रेस हीज मर्सी इज फ्रेश न्हू. ती दिसा दिसपोटे हुंय काकळूत नेली फ्रेश ताजेली. ओके. कालची दिना तो आमकां आयज आनी काकळूत दिता. आमी कितें कोताय जायत पाटी कालची हाताय सगळें कोत्ताय आमी. ओके. थँक्यू जीजस.
पूण आमकां देव सदां नेयेलें ताजेलें दिता. ओके, आहाय काय आमी तोयार ताजेलें घेवपा देवा कडच्यानी. ओके, आमचें खाजगी मागणें आमी वाडोवपाची गरज आहा न्हू, दिसना आमकां? खाजगी मागणें, खाजगी मागणी तर आमी कोन्नाय जाल्यार आमकां कितें जाता, आमी बेळशेताय. सारकें आं? आमी बेळशेताय. हांव जाल्यार म्हणटा आमी बेळशेताय खाजगी मागणी कोनाय जाल्यार. तर आज आमकोडे कितले भासाच्यो हें आहाय न्हू, सवलती आहाय, फॅसिलिटी आहाय. ओके, हें खाजगी मागणी करपाक आमकां आदार मेळना. ओके, आमकोडे जायते भाशेचे हें आहाय, देवान दिल्लीं टुल्स म्हणटाय ते वस्तू आहाय. जावं मोबायल आहा, जावं देवागे उतर बायबल आहा, मोबायलाचेर बायबल आहा. ओके, जिबे देणें आमी शिकल्याय. ओके, दुसरें म्हणल्यार आतां रोरींग आहा. थँक यू जिजस. सो ह्यो वस्तू आमी करून आमगेलें जिवीत खाजगी मागण्यांनी वाडोवन आमी कितें जाताय थिंगा, आमी डेली मोबायल चार्ज कोताय न्हू, विसरोताय. मोबायल विसरोनाय न्हू चार्ज करपाक. ओके, सारकें? हांव जाल्यार कोत्ता, म्हाका जाल्यार दिसता हांव 8 वरान मोबायल चार्ज कोत्ता. 8 वरांनी मुगे रोखडी डावन जाता अशी बॅटरी, म्हाका खबर ना. ओके, चड काम कोत्ता तो. वय तेंय सारकें. हय. सो प्रेज गॉड. आतां जोण एकल्या ना, हांव कित्याक चार्ज कोत्ता, एक पाटी 40% पासून आहल्यार हांव चार्ज कोत्ता. म्हाका आनी मुखार पेट्रोल रीच जावपा जायना, हांव तें भरून दवरपा सोदतां. ओके, 40% आहल्यार आमको 70% पूण चार्ज कोत्तलो, आमको वयता मुखार. कित्याक आमकां तेच भाशेन आमी हे उतरां सगळें करपा जाय न्हू, सारकें न्हू? ओके, आतां उतर आमी सकाळीं वाचलें, दनपारां तेचो पोत्तून नियाळ करपा नाका. आमी दोतोरा बरें गेल्यार कितें कोता दोतोरू? दोतोर आमकां प्रिस्क्रिप्शन दिताय न्हू. आतां कितें म्हणटा सांगताय, सकाळीं, दनपारां, सांजेर घे. त्यो चुकयताय घेवपाकू? टायम टू टायम घेताय न्हू. आनी त्यो घेयना जाल्यार आनी कोणू आहा उगडास करपा? गेल्या रे? आं, गेल्या, गुळी गेल्या. ओके, पूण उतर कोणू विचारता, उतर तुका उतर वाचिला रे तुवें म्हूण कोण येता? ते हांवें मुगेलें हांवें करपा पडटा, तो हांवें फोर्स कोच पडटा. सारकें न्हू? थँक्यू जिजस. आतां आमी चोया जॉन 21. थिंगा आमकां जेजू कितें सांगता तो चोया. जॉन 21, 15, 16, 17. ओके, एक हेजे आमी नियाळ करुया. नाश्तो जातोच जेजू सिमांव पेद्रूक म्हळें, सिमांव, जोवाच्या पुता, हाचे परस होदीक म्हजो मोग करताय मूं तूं? ताणें ताका म्हळें, होय सोमया, हांव तुजो मोग करतां म्हूण तूं जाणूय. जेजून ताका म्हळें, म्हज्या मेंढरांक चोरवाक व्हर. मुखार हा केव्हाच्या पयलीं 17 सोन मागीर एक घेया. ओके. दुसरे फावटी ताणें ताका विचारलें, सिमांव, जोवाच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय? ताणें ताका जबाब दिलो, होय सोमया,
हांव तुजो मोग कोत्ताय म्हूण तूं जाणूय. जेजून म्हळें, म्हज्या शेळयांक राख. ताणें ताका तिसरे फावटी विचारलें, सिमांव, जुआंवाच्या पुता, तूं म्हजो मोग कोत्ताय तूं म्हजो मोग कोत्ताय मूं तूं? अशें आपणाक तिसरे फावटी विचारलें देखून पेद्रू खोती जाली आनी ताणें असो परतीपाळ केलो, सोमिया, तूं सगलें जाणूय. हांव तुजो मोग कोत्ताय म्हूण तूं जाणूय. जेजून ताका म्हळें, म्हज्या शेळयांक चोरवाक व्हर. थँक यू जिजस. हिंगा आमकोडे दर एकल्या कोडे आतां हिंगा आमी पेद्रूक काडया आनी हिंगा जोण एकल्या घालया न्हू, सारकें? आतां हें उतर आमगे जिवितां जिवें करपाक म्हाका घालपा जायो. अशें दिसना आमकां? ओके, आतां तो पेद्रू आहा थिंगा जोण एकल्याचें नांव घाल. ओके, पोतून फर्स्ट 15th वर्स वाचया. ओके, नास्तो जातोच जेजून तुगे नांव घाल. फ्लोराक म्हळें, थँक यू जिजस. फ्लोरा, जेजून जुलियोक म्हणलें, जुलियो वाच. म्हजे धुवे, म्हज्या पुता, हाचे परस हांचे परस अदीक म्हजो अदीक म्हजो मोग कोत्ताय मूं तूं? मोग कोत्ताय म्हूण तूं? ता- ओके, पुरो. एक क्वेश्चन म्हाकाच विचारया, मोग कोत्ता तूं म्हजो मोग कोत्ता? आमी संवसारां आहल्या कितें म्हणटाय, जिजस आय लव यू. ओके, तो कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा आय लव यू टू? तो आय लव यू टू म्हणा, तो कित तरी आनी कितें सांगता बोलतेंच. प्रेज द लॉर्ड. संवसारी मनशी म्हणटाय आमी रोखडी आय लव यू टू, आनी मागीर 3 जाता. प्रेज गॉड, थँक यू जिजस. आतां जेजून आमकोडे दर एकल्या कोडे हो क्वेश्चन केला. ओके, थँक यू जिजस. सो दर एकल्याक हो प्रश्न आमकां, आमी हिंगा तेगेलो मोग अणभवपा येयलें आनी हो मोग आमी म्हणटाय जेजूचो आमी कोत्ताय, आनी तो पोत्तून विचारता, तूं कोत्ता? होरें कोत्ता मोगू? अशें म्हण तो आमकोडे दर एकल्या कोडे विचारता. आनी मागीर तो आमकां कितें दिता? जरी तर आमी होरें मोग कोत्ताय जाल्यार दाखोवपाक कितें प्रूफ नाका. तो मागीर कितें कोत्ता? इन्स्ट्रक्शन दिता न्हू, कितें आज्ञा दिता. ती आज्ञा कितें म्हूण आहा? पयलीं 15th वर्स कितें आहा तें? हय, मागीर आज्ञा कितें आहा तेगेली? म्हज्या मेंढऱ्यांक चोरवाक. ना, पयले पेद्रुगे जबाब कितें आहा थिंगा? होय सायबा. ओय, आमी म्हणटाय न्हू, ओय सायबा हांव तुजो मोग कोत्ता. ओके, रोखडी म्हणटाय न्हू, तूं जेजूचो मोग कोत्ता? ओय ओय, हांव जेजू मोग कोत्ता म्हणटाय न्हू. ओके, पूण मागीर ती आज्ञा येता. ओके, मागीर कितें आहा थिंगा? तो जेजूगे जबाब चोया. हांवें ताका म्हळें, होय सोमिया, हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण तूं जाणूय. ओके, हांवें ताका जेजून म्हाका म्हळें, म्हज्या मेंढरांक चोरवाक व्हर.
म्हज्या मेंढरांक चोरवाक व्हर. म्हज्या मेंढरांक चोरवाक व्हर. ओके, आतां हिंग चोया कितें आहा तें. ओके, म्हज्या मेंढरांक. मेंढरां म्हळ्यार कोण? आतां जेजून म्हळां म्हज्या मेंढरांक चोरवाक व्हर. पयलीं सुवातेर चोया मेंढरां म्हळ्यार कोण? ना, तो आमकां सांगत न्हू म्हज्या मेंढरांक चोरवाक व्हर. ना, आनी एक आहा चोय. ओके, थँक्यू जिजस. तें सारकें. ओके, हुंयचो रायट आनी रॉंग आन्सर ना. ओके, प्रेज द लॉर्ड. ओके, सगळे आन्सर आमचे सारके. आतां हें म्हाका रेवल्युशन पवित्र आत्म्यान दिलें तें हांव शेअर कोत्तां. ओके, आतां मेंढरां. ओके, आमी आतां देवाच्या उतरान वाडटाय न्हू. ओके, आनी जायतीं जाण भाव भयणी आहाय आमच्या कॉन्टेक्टां आहाय न्हू. ओके, आमचे कॉन्टेक्टां जायतीं भाव भयणी आहाय न्हू. ओके, आतां तांकां घोडे देवाचें उतर खबर ना. ती जेजू फॉलो म्हणटाय न्ही. ओके, पूण आजून ती उतरां सारकीं रिगलो नाय. ओके, आतां ती आमची सकल आहाय. उतरा वरवीं ती आमची उतरां लागून ती आमची सकल आहाय. ओके, पूण जेजून आनी बापान पवित्र आत्म्यान तांकां आमच्या हातींक आयलो आहाय. दर एकल्याच्या हातींक आयलो आहाय. सारकें? ओके, आतां हांकां ह्या मेंढरांक जेवण खाण ना कोण दितलो? चोरो कोण दितलो? कोणाची जबाबदारी? तेणें जण एकल्या आमकां ही जबाबदारी दिल्या हो चोरो दिवपाक. म्हज्या मेंढरांक चोरवाक व्हर म्हणटा तो. ओके, हाय काय आमी तयारू चोरवाक व्हरोंकू ह्या भाव भयणाकू? आमी विचारया. ओके, आमी कितले पावटी कोणाचो फोन येयलो जाल्यार हांवें जाल्यार जायत पाटी एक पाटी हें कोत्ता हांव म्हणजे मागीर करया ताका. तुमकां जाता हे भाशेनी? आतां कोण दर्या एक पोत्तून आपल्यालो प्रॉब्लेमू सांगता. ओके, उतर आयकोन घेवपा सोदना. ओके, तेन्ना आमचो एटिट्यूड कितें जाता काय तेंचे बरेकू? हो कांय आयकना, त्या आनी कित्या चोया न्हू. जाता न्हू. थँक्यू जिजस. आहाय तरी म्हजी बाराबो सगलीं. थँक्यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. ओके, सो तो म्हणटा मेंढरांक चोरवाक व्हर. आतां हो चोरो म्हळ्यार कितें? देवाचें उतर. सारकें? आं, बरो जबाब फास्ट जावं दी. आं, देवाचें उतर आहा आमकां आहा देवाचें उतर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाचें उतर आमकां आहा तो आमी तांकां चोरो दिवपा जायो. हे सगल्या जेजूच्या मेंढरांक. सारकें न्हू. ओके, हो चोरो आमकोडे आहा आमकां तो फुकट दिलो आहा. आमी कोण हिंगाचे हे संवसारांत आमी कोण अशे ना परदेशी तें सगळें सारकें आहा. आनी एक आहा न्हू. आतां आमकां हो चोरो दिला. ना तें सारकें सगळें थोड्या दिसाचें तें सारकें. पूण आमकां हो चोरो कित्याक दिला? मॅनेज करपा न्हू. आमी मॅनेजर स्टिवर्ड्स म्हणटाय ते. हां, आतां आमी एक धरया आमचे कडेन एक सोसायटी आहा. ओके, सोसायटी रेशन
दिताय न्हू सोसायटीकू. आतां हें एग्जाम्पल आतां येता हांव. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. सोसायटी रेशन व्हरोंक लोक येता न्हू. हां, ते भाशेन हो लोक चोरो व्हरों आमचे बरे येता. आमी सोसायटी बंद कोन्न आहाय काय? ओपन आहा सोसायटी आमगे ओपन आहा. मेळटा काय चोरो तांकां? ओ ना जाल्यार ना रे आज ऑफ, आज हॉलिडे म्हणटाय. अमक्या दिसा मेळटा. 24/7 मेळपा जाय न्हू. आं, थँक्यू जिजस. 24/7 मेळपा जाय ती. कित्याक आमकांय तर थिंगा वयर सावन जो माल येता तो 24/7 डिलिव्हरी सर्वीस सदां चालू आहा न्हू. केन्ना फोन मारल्यार तो धाडटा रोखडोय डाब डाब करून. ओके, थिंगसावन कांय वगत जायना. माल पावपाकूय वगत जायना आनी माल घेवपाकूय वगत जायना. सगळें चालू आहा. ओके, पूण डिस्ट्रिब्युशन सर्वीस सारक्या डिस्ट्रिब्युशन सर्वीस आमगेली. ओके, चोरवा वोर म्हळा. ओके, थँक्यू जिजस. हो आमकां एक आरसो न्हू. काल सिस्टर शेरोन म्हणटा ते भाशेन. ओके, आमी ह्या आरशां चोयले जाल्यार आमगे दुसऱ्यांगेर उपकार दिश्ट पडटा न्हू. आमचे तोंडा मुखार दवरताय आनी दुसऱ्यां चोयताय न्हू. आं, म्हाका चोवपा जायो. कित्याक चोवप तें आमकांची. आं, करेक्शन करपा न्हू. कोण पावडर लायता, कोण लिपस्टीक लायता, कोण आनी कितें लायता, कोण पेन्सील लायता, कोण पेन लायता. डिफरंट डिफरंट आहाय न्हू कितें कितें. तें संवसारी. ओके, थँक्यू जिजस. आतां आमकोडे उतर आहा. ओके, आमी उतराचो आरसो घेताय. ओके, तो जालो संवसारी आरसो. ओके, तें सगळें करपाचें ना करपाचें तें जोण एकल्याचें. ओके, जोण एकलो आपल्या दिसत ते भाशेन कोता. ओके, पूण ह्या उतरा चडशीं आमी उतरां बरें येयल्याय म्हणटरी उतरा भाशेनी करपा पडटा न्हू. ओके, जें आमकां दोनी वाटेन दाखयता तो उतर न्हू. बरेंय दाखयता आनी तेजे कॉन्सिक्वेन्सीस दाखयता. वायटूय दाखयता, तेजेय कॉन्सिक्वेन्सीस दाखयता. सारकें. सो आमी खूंय चुकलें तें आमकां त्या उतरा उद्देशी कळटा न्हू. थँक्यू जिजस. तें उतर आमी चलताय ओ थिंगा आहाय उबी. तें उतर आमकां दाखयता न्हू. थँक्यू जिजस. हय, आतां आमकां ह्या उतरा उद्देशी आमकां सगळें हें कळटा न्हू. थँक्यू जिजस. आतां तेणें आमकां चोरवाक वर म्हणपा जाय. म्हणलें तें आमी हो चोरो तांकां दिसा दिसपटी दिवपाक आमी देवाची कृपा घेवन तांकां तें करपा जाय न्हू. थँक्यू जिजस. कोत्ताय जाल्यार आनी वाडोवपा शिकया न्हू. ओके, आतां तरी हांव 30% कोता. ते मातशें पर्संटेज वाडोवया न्हू. 40% 50% करपा नाका. आं, रेशन दिवपा चड दिया आतां आनी कितें. आरे बाबा तुमकां बोनस येयला म्हूण. थँक्यू जिजस. ओके, प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. ओके, मागीर 16th वर्स वाचया. दुसरे फावटी जेजून म्हाका विचारलें, फ्लोरा म्हजे धुवे, तूं म्हजो मोग कोत्ताय? थँक्यू जिजस. हां, मुखार. ताणें हांवें ताका जबाब दिलो, होय सोम्या, हांव तुजो मोग कोत्ताय म्हूण तूं जाणूय. जेजून म्हळें, म्हज्या शेळयांक राख. म्हजे शेळयांक राख. आनी एक इन्स्ट्रक्शन न्हू. म्हजे शेळयांक
राख कितकोन राखों शकताय काय आमी शेळ्यांक तांकां देवाचें उत्तर दिवन न्हू आनी कितें कोन्न जाता वॉच कितकोन दवरतली ऑब्जर्व करपाची थँक यू जिजस हय वॉच कोत्तली आनी एक कितकोन राखपा जाता आतां हें करया जण एकल्या कितें कितें येता आमकां दर एकल्या पवित्र आत्मो कितें शिकयता आं म्हाकाय शिकयता हिंगा ओके आनी कितकोन राखों जाता काय आमकां तेंची राखण कितकोन करूं जाता वाचूं लावपा ओके प्रेज गॉड थँक यू जिजस आनी हय आनी राखण कितकोन करूं जातली ना आमी कितकोन राखण करता तेंची प्रेज गॉड थँक यू जिजस तांकां एक उत्तेजन दितली न्हू एनकरेज करतली ओके उतर वाचपा ओके बरें आतां तो उतर वाचना मागीर कितें ताका आमी एनकरेज केलं तरी आसतना तेगे तें मोती वचना आमकां जायना आसलें पयलीं प्रेज गॉड हो एक आन्सर जालो प्रे फॉर हिम आं प्रे फॉर हिम म्हळ्यार दीस इज नॉट अ सिंपल वर्ड न्हू हें सिंपल वर्डू प्रे आतां हें इंटरसीड इंटरसेशन म्हणटाय ते जायते चोय आमकां आतां संवसारां जायते इंटरसेसरी ग्रुप्स आहाय सारकें आतां ग्रूप कितें कोताय जायते भशेन इंटरसेशन कोताय आपल्याको जाता ते भशेन ओके तांकां जे भाशेन भावार्थ आहा ते भाशेन ते कोताय ओके पूण आमकां भावार्थ आहा ते भाशेन आमी कोच पडना इंटरसेशन ओके आतां ओल्ड टेस्टामेंटान इंटरसेसर कोण कोण आहाय चोया पयलो इंटरसेसर जो मोजेस न्हू एब्राहाम पासून हय सारकें थँक यू जिजस जोशुआ हे सगळे इंटरसेसर्स न्हू नोवा ओके प्रेज गॉड थँक यू जिजस जायते इंटरसेसर जाले ओके आयजाया जेरमाया हे सगळे प्रवादी आहले पूण नेहामाया पासून इंटरसेसर न्हू जोनासान कितें केलें निनिवे शार तेणें एक ते रिपेंटन्स करपा तेणें एक एनकरेजमेंट दिलें न्हू ओके सो हेय भाशेन आमची राखण आमी तेंची राखण करची जालें ना आमच्या हय प्रेज गॉड थँक यू जिजस ओके तो टॉपीक बरो आहा तो ओके व्हडलो आहा थिंग वयची न्हू ओके आमकां ह्या टॉपिकाचेर रावया ओके थँक यू जिजस सो आमकां जेजून कितें सांगलां शेळ्यांक राख म्हण ओके ही राखण आमची जबाबदारी न्हू ताणें सांगिलां म्हणटरी आमी करपा नाका तें थँक यू जिजस ही राखण करपा आमकोडे कितें आहा तेंची राखण करपा आमको कितें आहा देवाचें उतर आनी ना आमकां देवाचें उतर दिलां न्हू
थँक्यू जिजस. आमकां सगळें तेणें फुकट दिलां. थँक्यू जिजस. आतां तें गेलां वो गेलें ना तो आमचो हें प्रश्न. दिलां, ऑफर सगळें आहा. सारकें न्हू? तेणें अशें करून हात मुखार काडला आनी दिलां आमचे उटयेंक घालूं येयलो तो. पूण आमी तर अशें करून आहाय जाल्यार केशें जातलें? आमी आतां उक्ती करपा नाकाय तें घेवपाकू. थँक्यू. चॉयस आमगेलो न्हू. फ्रिडम दिला, चॉयस दिला. ओके, तुका जाय जाल्यार घे, ना जाल्यार घेयनाका. तो कांय करूं, फोर्स कांय कोना तो न्हू. मोगाळ बाप तो आमगेलो. थँक्यू जिजस. आमचे शेडयांक राख. सो राखण करपा आमकोडे एक आहा तें देवाचें उतर. दुसरें कितें आहा? आमगेलो भावार्थ. आमचो भावार्थ न्हू. ओके, आतां आमी तेंचे पासत विनोती कोत्तलीं, तेंचे पासत इंटरसेशन कोत्तलीं जाल्यार कितकोन कोत्तलीं? बेसनी कोत्तलीं ओ भावार्थान कोत्तलीं? भावार्थान कोत्तलीं न्हू. थँक्यू जिजस. तो आमगेलो भावार्थूय आहा न्हू तेंची राखण करपा. ओके, थँक्यू जिजस. सो आनी कितें आहा? देवाचें उतर, भावार्थ, आनी कितें? ओके, प्रेज द लॉर्ड. आमची वागणूक न्हू. आमची वागणूक त्या भावान म्हणले भाशेन आमचो सैम. ओके, आमची वागणूक म्हणजे आमी आतां उतरां सवें आहाय. आम म्हणटाय उतरां सवें आहाय. उतराचे आमी विस्वास दवरताय जेजूचे. त्या प्रमाणे आमगेल्यो कोरनी जाल्या न्हू. हांव जेजूचो रुपकार जालां. हे आमगे प्रश्न न्हू हो. हो तरी जाला जाल्यार तेंची राखण हांव करूं शकतलो न्हू. हय, हांव ह्या हो रुपकार घेवन हांव तेका जेजूचो रुपकार दाखयता न्हू. आनी तो रुपकारा वरवीं तो जेजू सरशीं ओडोन वयतलो न्हू. त्या मॅग्नेटी भाशेन तो लागतलो न्हू. म्हजी उतरां, म्हज्यो कोरन्यो, ओके, त्यो जेजूच्या उतरां भितर, जेजूच्या कोरन्या भाशेन आहाय जाल्यार तेजी म्हज्यांनी राखण करूं जाता न्हू. थँक्यू जिजस. प्रेज जिजस. हालेलुया. आनी एका आनी कितें उरलां राखण करपा तेंची? तेंचे पासत आमी आनी एक करपा जाता म्हणल्यार म्हाका जाल्यार दिसता रोरींग. मागपाचें. आनी तेंगे जिवितां जे कितें ब्लॉक्स आहाय न्हू. आमच्याय जिवितां ब्लॉक आहले आनी घोडे आजून आसाय जायत. पूण आमी तें रोरींग केलें जाल्यार ते ब्लॉक्स, स्पिरिच्युअल बॉन्डेजीस वो एडिक्शन कितें आहा ते तांकां देवाच्या उतरां भितर येवपा तांकां आडकोळ जाता न्हू. तो ब्लॉक आमच्या ह्या रोरिंगा वरवीं सुटोंक शकता वो ना? शकता न्हू. थँक्यू जिजस. तर हे मागण्याचो वो हे रोरिंगाचो आतां हांव रोरींग कोता जाल्यार हांव कोता वो आनी कोण कोता? पवित्र आत्मो. आनी कोण कोता? खुद जेजू कोता आमची भाशे बाराबर न्हू. ओके, आतां समजा सिस्टर सुजाता येयली आनी ती रोरींग कोत्ता. ओके, आनी थिंगा डिमन्स आहाय. ते डिमन्स कितें म्हणटले सांगायचो या? सिस्टर सुजाता रोरींग कोता. ओके, आनी ते डिमन्स आतां कितें म्हणटले? सुजाता येता वो आनी कोण येता? ते जेजू येयल म्हूण धांवतले? शुअर?
एक्चुअली जेजूच येयल म्हूण धांवता ते. हांवें तुका क्वेश्चन केल्लो बेश्टो हें करपा शुअर. जेजू एक्चुअली आमची बाराबो जेजू रोर कोता न्हू. ओके, लायन ऑफ जुडा न्हू. ते जेजू गेलो आवाज आयकोन ते म्हणटले, ए सिस्टर सुजाता न्हू ती, तो जेजू, धांवया हिंगाचे न्हू. ते म्हणटले न्हू. थँक्यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. सो हे रोरिंग करून आमी तेंची राखण करपा जाता. थँक्यू जिजस. कित्याक तांकां जो कॉबज्यां दवरलो आहाय न्हू सैतानान आपल्याले, ओके, तेंचे ते डिमन्स आहाय तेंचे बाराबर. सो ते डिमन्सां धांवणापा काम कोणालें? जेजू येता वयरसून न्हू. आमची भितो आहा. आमगे रिस्पॉन्सिबिलिटी आतां न्हू. आतां हो भावार्थाचें हें म्हणल्यार कितें? भावार्थ म्हणल्यार एक हांव म्हणटा ती सदां एक ती 4x4 रिले रेस चोयली तुमी? रिले रेस आसता ती. ते कितें कोताय? टॉर्च घेवन धांवताय न्हू. हांवें आयकलां, चड चोयली ना ती. ओके, टॉर्च घेवन धांवताय रे न्हू एक तरी. मागीर ती वोद्दां वचोन आनी एकल्याको दिताय न्हू. कंटिन्यू करता तो मुखार न्हू. मागीर तो वयता आनी एकल्याको दिता. 4 जाणांन तेणी ती धांवपाची न्हू. थँक्यू जिजस. तेच भाशेन हें आमगेलें हो गॉस्पल आमगेली एक रिले रेस. वी हॅव टू रन इट बाय ग्रेस. ही रेस आहा ती सदां ग्रेसीन धांवपा पडटा. जी काडप ना तितूंतली. जी काड जाल्यार ती बेश्टी रेस जातली. ग्रेस. ओके, थँक्यू जिजस. आतां प्रेज गॉड. लव. हय, लव. आतां आमी मोगाचेर शिकताय न्हू हिंगा. ओके, प्रेज गॉड. मोग ना जाल्यार आमगे जिवितां कांय ना न्हू. आमगे जिवीत कितें? शिता तर आमी मीठ गायना जाल्यार तेका घोस येता, ओळणी जाता न्हू. सो आमगे जिवितां जरी तर तो मोग ना जाल्यार आमी ह्यो वस्तू करूंक पावनाय न्हू. आतां आमी हें शिकताय तें वयल्या लेवलाचेर शिकप. मोग करून दुसऱ्याची राखण करप. ओके, आतां आमी पयलीं कितें म्हणटालीं? देवा म्हजी राखण कर. सारकें? पूण आतां आमकां तो कितें म्हणटा? तूं दुसऱ्याची राखण कर. म्हजे शेळ्यांक राख. म्हजें वयली शिकवण जाली ना ही आतां. थँक्यू जिजस. ओके, थँक्यू जिजस. हिंगा आमकां आन्सर मेळ्ळो न्हू कितकोन करपा जाय. आनी पासून कितें जावपाक शकता? जोण एकल्यान आमी हें पोत्तून घेवन बसपा जाय. ओके, तुमकां आनी कितलीं रेवल्युशन्स येतलीं. हे घोडये तो आमकां दुसरे भाशेन शिकयत रावतलो. आमगेलें रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा त्या उतरां भितर आमी वचोन तें शिकपा. सारकें? ओके, आतां हांव हिंगा म्हाका रेवल्युशन मेळ्ळें तितलें शिकयता. ओके, पूण हांव जरी तर आनकोडे वचोन सांजे बसलो जाल्यार म्हाका आनी कितलें मेळटलें न्हू. तेच भाशेन तुमकांय बीन जण एकलें आमकां पवित्र आत्मा आहा न्हू. सो जण एकल्या कडेन रेवल्युशन्स मेळटलीं. ओके, सो हेजेरी काबार जायना हें. ओके, मुखार या 16th verse 17th न्हू. ओके, थँक्यू जिजस. जेजून म्हाका तिसरे फावटी विचारलें, फ्लोरा, म्हजे धुवे, म्हजो मोग कोत्ताय म्हूण तूं? म्हजो मोग कोत्ताय म्हूण तूं? येस. अशें म्हाका तिसरे फावटी विचारलें देखून म्हाका खोंत जाली. आनीक हांवें असो प्रतिपाळ केलो,
सोम्या तूं सगळें जाणूय तूं सगळ्यांचा हांव तुजो मोग कोत्ताय म्हूण तूं जाणूय. जेजून म्हाका म्हळें, म्हज्या शेळयांक चोरवाक व्हर. पोत्तून पयलीं म्हज्या मेंढरांक चोरवाक व्हर म्हणटा तो. आतां हिंगा म्हज्या शेळयांक चोरवाक व्हर म्हणटा तो न्हू. ओके. सो मेंढरां आनी शेळयो हेंचे मदीं कितें डिफरन्स आहा? मेंढरे म्हणटा ते धाकटे न्हू. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. शेळयांकूय चोरवाक व्हर म्हणटा तो म्हणजे तांकांय उतर दी न्हू. ओके. थँक्यू लॉर्ड जीसस. ओके. आतां पयलीं तितून आमकां जायतें आहा. ओके. तें म्हणल्यार आतां तो म्हणटा तिसरे पावटी म्हणटा तो न्हू पेद्रूक. ओके. आतां ही खबर जी वाचताय आमी ती जेजू मेल म्हणटरी ओ जेजू मोच्चे पयलीं? ना. ही एक्चुअली जेजू मेल म्हणटरी रेजरेक्शना हाटल्यानी पुनर्जीवन जाल्या उपरांत ती खबर. ओके. ताका लागून हो पेद्रू कडेन हिंचाता, प्रश्न कोता. कित्याक पेद्रून 3 पावटी प्रश्न कोत्ता न्हू, तूं म्हजो मोग कोत्ता काय म्हूण. ओके. आतां 3 पावटी ताका कित्याक प्रश्न कोत्तो? व्हेरी गुड. प्रेज द लॉर्ड. 3 पावटी तो नेगार गेल्लो. आमी गेले 3 पावटी तो नाकारलो जालें. खुर्सार मरोन जेजू पोत्तून येयलो. ओके. थँक्यू जीसस. आतां हिंगा तो तेगेले जे तो मोग आहा तो आतां कन्फर्म कोता. सारकें. तो तेगे जिवितांत तेणें मोग केलो तो तेगेलो तो आतां ताका शुअर जावपा जाय, ती घोट जावपा जाय न्ही. ओके. तो तेगेलो एटिट्यूड, तो मोगाचो एटिट्यूड तो घोट जावपा जायो. पेद्रूच्या काळजांत तो घोट जावपा जायो, बसपा जायो. बेश्तो वय मोग कोता म्हणून नाक तेका. ओके. तेणें तें कामूय केल्लें जाय तेजेर न्हू. ओके. सो तेज भाशेन तो आमकांय ते 3 प्रश्न पोत्तून जाता. आमी जायत पावटी जेजूके उतर सोण पयल्यान गेलें नाई? ओके. हांव जाल्यार गेलां जायत पावटी. थँक्यू जीसस. ओके. हांव म्हाका चयता मुगे आरश्यां. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. ओके. जोण एकल्यार आपल्याक चोवपाचें न्हू. ओके. सो आतां आमकां तो पोत्तून जाता 3 पावटी जाता कन्फर्म करपा, खरें तूं म्हजो मोग कोता. कोत जाल्यार इंस्ट्रक्शन रोखडें फोलोज. इंस्ट्रक्शन फोलो जाता. तें कितें? म्हज्या शेळयांक चोरवाक व्हर. ओके. थँक्यू जीसस. नियाळ करपाची गरज. सारकी न्हू. नियाळ करपा जाय आमी. शेळयां चोरवा व्हरपा आमकोडे हो चोरव आहा. आमी पयले पाटी चोयले ते भाशेन चोरव तर आमको आहा. थँक्यू जीसस. चोरव खंय मेळटा? जोण एकल्या कोडे चोरव आहा. जोण एकल्या कोडे आमकोडे पवित्र पुस्तक आहा न्हू. आमगे काळजां पवित्र उतर आहा वो ना? आसा न्हू. आमी एक मोबायल बायबल म्हणटाय तो जावपा जायो आतां. ओके. वॉकी टॉकी बायबल. प्रेज द लॉर्ड. हय. हो जावपा जायो. कित्याक काळ ह्या मुखार कितें केसो दीस येवपा आहाय ते बायबलांकूय बरयलो आहा न्हू. ओके. सो आमकोडे घोडे मोबायल आसपाना एक पाटी घोडे बायबलूय आसपाना. पापा जॉन्सनाय चयला न्हू. ते कोडे 1-2 म्हयने बायबल नासलो एक कडेन न्हू सुवातेर. ओके. पूण जोरी तो बायबल ना
पूण बायबलांतल्यो भासावण्यो आमची काळजां तर नाय जाल्यार मागीर कितें जाता? सगलो आमी सांठोली न्हू. ओके, सो तेका लागोन हो आमकां कितें म्हणटात ताका ग्रेस पिरियड न्हू. ग्रेस पिरियड न्हू. आतां आमी कितें आमगे LIC प्रिमियम आसता. ओके, प्रिमियम भरपा अमको टायम आसता न्हू. मागीर तेजे हाडल्यार मागीर ग्रेस पिरियड आनी म्हण मेळटा न्हू. ओके, सो ते भाशेन हो आमकां जेजून एक ग्रेस पिरियड दिला. सारकें? हे ग्रेस पिरियड आमी कितें करपा तरी? जात तितूले बायबलांतल्यो भासावण्यो आमगेल्या काळजां स्टोर करपाच्यो. ते कॅमल चोयले तुमी? कॅमल आतां कॅमल कितें कोता? उदो स्टोर करून दवरता न्हू. ओके, त्यो मुयोय खूंय स्टोर कोताय आपल्या सिजना. मुयांगे आनी कोण लिडर वाचना. मुय आपापणूय लिडर आपल्याल्यो. लायणीन वयताय त्यो ऑर्डर चल तेंगे सारके शिस्त आहा तेंगे, डिसिप्लीन. येस, प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. आतां ते भाशेन लिक्वीड, आतां ते भाशेन तें उतर. थँक्यू जीजस. आतां ते भाशेन आमी आमच्या फाटल्यान येताय तेंगे दिताय. थँक्यू जीजस. आमी ते मुयां कोडे ते तोळ बीण आहाय चोय, तोळ शेतांतले तेय फॉर्मेशन कोन्न वयताय न्हू. ग्रूप तोळांचें फॉर्मेशन आसता. होय होय, तेंचे ते सोदां नाल्यार खूंय तें अमकेलो प्रोवर्ब्स 31 आहा ते. लोकस 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 खूंय तरी आहा तें थिंगाय. हांव पयलीं वाचतालो. एनिमल्स वायज हे स्मार्ट एनिमल्स कितें तरी लास्ट आहा तें. थँक्यू जीजस. ओके, तें आमी मागीर वाचया. आमी मेळटा तें. ओके ओके, प्रेज द लॉर्ड. थर्टी वन आहा तें. हय, वाचून ब्रदर 31 सन वाचू. ना ना, तो एक वर्स आहा तो वाच थिंगा. हय 31 वर्स म्हाका वर्स मातशें मुखार रावता. एंडा आसतलोच. वर्स मातशें तो लास्टाक कितें आहा तें. ना खूंयच वर्स वाचिल्लो तुवें? वर्स नंबर ना, वर्स म्हाकाय तो बरोकडो आसना. एंडा आसता ते एनिमल्स हाय 4 एनिमल्स कितें तरी हाय न्ही. हय, लोकस्ट आहा थिंगा. थँक्यू जीजस. एक शीव, एक पाल आनी एक हें आहा थिंगा. थँक्यू जीजस. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Jesus.
30 चोय 30 चोय थँक यू जिजस सोबिताय फोटकिरी आनी सुरोपाय पोलकी सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तात ते वस्तोरे ना हां रँक हम्म 30:27 थँक यू जिजस सॉरी हांवें 31 म्हणून सांगलेलो न्हू 30:27 हय तोल तांकां राजा नासतना तोरूय ते सगळे एकेच दिशेन चलतात एकेच दिशेन चलता चोय पारी तांकां तुज्या आपल्या हातान धरून जाता तोरूय त्यो राजाच्या महालांनी पावतात ओके थँक्यू म्हाका हे तोळ जाय आसलें ताका लागून प्रेज जालो हय सो ते तुका एक हेजे चलताय न्हू सारकें मार्च करून ओके प्रेज द लॉर्ड सो आमी मार्च करून आमी चलपा जाय देवाच्या मोगान न्हू थँक्यू जिजस सो आतां आमी ह्यो तिनी हें चोयलां आमी जेजू आमकां कितें सांगता तो सो आमी आतां जेजूचे शीस आमी ओके जेजूचे गोवाय आमी ओके थँक्यू जिजस आतां जॉन 13:34 चोया हय 13:34 34 एक नवी आज्ञा तुमकां दिता येस एकामेकाचो मोग करात हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात ओके हेंच न्हू आमी एकामेकाचो मोग करात कितकोन करपाचो जसो जेजून मोग केला तसो हांवें दुसऱ्यांचो करपाचो थँक्यू जेजू जेजूगे मोग कंडिशनल न्हू अनकंडिशनलू ओके प्रेज द लॉर्ड जेजूगे मोग अनकंडिशनल आनी मुगलोय मोग अनकंडिशनल जावच पडना ओके जाल्यार आमी कित्याक म्हणटाय तरी तेणें म्हाका बोगसण मागोंक जाय जाल्यार आमी बोगशिपाचें अशें करून म्हणटा आमी आतां मातशें चेंज जालां न्हू मातशें चेंज जालें अशें प्रेज द लॉर्ड आनी जावपा जाय न्हू थँक्यू जिजस आतां जसो जेजून मोग केला तसो हांवें दुसऱ्याचो म्हज्या भाव भयणीचो करपाचो थँक्यू जिजस आतां 35th कितें सांगता एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार हाचे वयल्यान तुमी म्हजे शीस म्हूण सगल्या मनशांक कळटले एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार तुमी म्हजे शीस म्हूण कोणाक कळटलें सगल्यांक कळटा खंय ओके आख्ख्या संवसाराक कळटलें आतां धर्मदुताचो इतिहास आमी चोयला न्हू वाचला न्हू त्या धर्मदुताचो इतिहास ते कितकोन चलताले मोगान चलताले न्हू वन एकॉर्ड इन फेथ भावार्थान आनी मोगान ते चलताले थँक्यू जिजस आतां आमकां दिसना ते भाशेची सोबा आमची भितर तयार जावपा जाय म्हणून आं जावपा नाका आतां सो कॉल्ड आमी संवसारां जाय ते क्रिस्तांव म्हूण आहाय ओके
क्रिस्तांव म्हूण क्रिस्तांव म्हळ्यार जाता? हें आमकां देवाचें उतर घेवन आमी शीस म्हूण वळखतले. म्हजें शीस म्हळ्यार कोण? ना, शीस म्हळ्यार कोण? ना, शीस म्हळ्यार कितकून ताका आमी शीस म्हणपाक शकताय? हू इज द डिसायपल न्हू? डिसायपल म्हळ्यार कोण तो? जो जेजू भाशेन जाता न्हू, जो जेजू भाशेन सारको जाता, वन हू इज बिकमिंग लायक द मास्टर, दॅट इज अ डिसायपल न्हू. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. सो आमी दोर एकली हिंगा येयल्याय ती जेजू भाशेन जावपा येयली नाही? जावपा येयले न्हू? थँक यू जीसस. सो दर एकल्या आमी शीस म्हूण जावपा येयलें जाल्यार आमी संवसाराक दाखयतो कितको न्हू शीस म्हूण आमी तेगेले एकामेकाचो मोग करून. थँक यू जीसस. तर हेंच करपा आमकां ती कृपा तेणें दिलो आहा. तेगे उतरां रावल्या, तेगे उतरांचे नियाळ केल्या. आमकोडे ह्यो वस्तू पवित्र आत्म्या कडेन मागोन ह्यो सगल्यो वस्तू आमकोडे करूं जावपा जायो. थँक यू जीसस. तर सगळ्या आमकाडे आतां पवित्र आत्मो जेजू बाप सगल्यां कडेन उलयला न्हू, ह्या उतरांतल्यान उलयला सारकें. जण एकल्या आमकां संदेश दिलो तेणें. हो संदेश कसलो? पाडेलो वो बरेलो? बरेलो न्हू. ओके, थँक यू जीसस. प्रेज जीसस. आनी हेजेर काम करपा आमकां ग्रेस पिरियडूय आहा. थँक यू जीसस. ओके, तर आमी हे तेगे उतरां रावया आनी तेची नियाळ करुया. ही शिकून आनीक डीप वचपा जाता तितून आमच्यांनी. ओके, प्रेज गॉड. आयच्या दिसा हिंगा थांबया आनी हेजे नियाळ करुया. हितून जण एकल्या कितें बरें लागलां म्हजें उतर जेजूचें, तें आमी अंडरलायन करून तेजे नियाळ करुया. तितूंतल्यान आमकां एक रेमा वॉयस येवं दिया. रेमा वॉयस म्हळ्यार जाणाय न्हू? रेमा वॉयस म्हळ्यार कितें? रेमा वॉयस म्हळ्यार आतां ओके, लोगोस आनी रेमा म्हूण आहा. ओके, लोगोस म्हूण आहा आनी रेमा म्हूण आहा बायबलां. ओके, आतां लोगोस म्हळ्यार जें आमी वाचताय तें बरयलोलें देवाचें उतर सारकें. ओके, हें बायबलां वाचताय न्हू, तें बरयलोलें आहा न्हू, बरयलो आहा तें आमी वाचताय. दॅट इज कॉल्ड लोगोस. आनी रेमा म्हणटा तें आतां हांवें एक वर्स खंयचो वर्स बायबलांतलो घेयलो आनी तेजी हांव नियाळ करीत रावलो कोंबी रोवण्या बसत ते भाशेन हांव बसोन आहा तेजे. ओके, सो त्या उतरांतल्यान म्हाका आवाज येता. तें उतर मुकोडे उलोवपा लागता. तें उतर म्हजे भितर जिवें जाता. तेका म्हणटाय रेमा वॉयस. प्रेज गॉड. हो वॉयस आमकां येवं दिया जण एकल्याक. थँक यू जीसस. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाळ बापा, तुका आर्गां दिता हे वेळा पासत, हे घडये पासत. ही शिकवण तुवें आमकां दर एकल्याक दिल्या आनी हो उलो तुवें आमच्या दर एकल्याच्या काळजान मारला. त्या उल्याक पातयोन त्या उल्याचेर आमचो जबाबूय आमी दिला आनी हेय फुडें दित रावतली म्हणून आमी
तुका भास दिता आनी आमी ही तुजी कृपा घेवन आमी फुडें वेता. हें तुवें आमकां शिकयल्ल्या पासत तुका आर्गां दिता, तुका दिनवासता. हें मागता जेजूच्या पवित्र नांवान. आमेन. थँक्यू जिजस.